आमदार जीत आरोलकारान तुये हॉस्पिटलान अस्कीट भेट दिली आणि तांच्यो अडचणी जाणून घेतल्यो। तुये हॉस्पिटलान साधन सुविधा सारक्यो ना। हॉस्पिटलान आयिल्ल्या दुयेंत्यांची सामकीच गैरसोय जाता। हॉस्पिटलांतल्या खाटी वयल्यो चादरी सुद्धा लीप नासतात। वॉश बेसिन सारके ना। दुयेंसांक जेवण लेगीत सारकें मेळना। अशा लोकांच्यो साबार कागाळी आमदार जीत आरोलकारान आयकोन घेतल्यो। आपल्याक निवडून येवन खूब कमी वेळ जाला, पूण आपूण ह्या बद्दल भलायकी मंत्र्या कडेन उलयतलो आनी हाचेर उपाय काडटलो अशें आश्वासन आमदार जीत आरोलकारान दिलें। हांव कोण तो खबर आहा? ह्या हॉस्पिटलान 8 दिसांनी तुमकां सांगपाची गरज ना। म्हाका दिसता हांव संक्रामाचो भाऊजी, हांव सद्या येवपी हांगा सीक जालो पयरसो येयलो। खंय न्हिदला हांवें एक दीस उतारूंक ना। हाचो पयलें म्हाजो बापूय हांगा मेलो। हांगा रातचो हांव 3 सुमार कापूस घेवपाक गेलो जाल्यार म्हाका एक सर्वंटान विचारलें कापूस तूं कंप्लेंट्स आसात। म्हाका दिसता हेल्थ सेंटराचे खुबशे इश्यूज आहात आनी सारकी केअर घेयनात म्हाका अशें दिसता। कित्याक आतां भितर विजिटाक गेले जाल्यार थंय बेसिनान वॉश बेसिन चलना, टॅप चलना। ते 2 दीस कंप्लेंट केल्या ते पेशंटाच्या कोणा वांगडा येयला तेंच्यांनी की टॅप 2 दीस चलना म्हणून। सो तांकां आतां रिक्वेस्ट केल्या फाल्यां मेरेन तेंच्यांनी सारकें करता म्हणून सांगलां। पण खरेंच वायट दिसता की परिस्थिती अशी आहा की हांगासर कोण कितल्या टायमार येता आनी कोण कितले ड्युटी करता तेंच तांकां खबर ना। सो आतां फुडें कशें कितें हांव हे सगळे आमचे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टराक कळयतलो अशें घडटा म्हणून हांगासर, आनी हेचेर लक्ष दिवचें आनी सगळे आज मेंटेन करचें म्हणून। पळय आमी आतांच इलेक्ट जाल्यात, इलेक्ट आमी आतांच जाल्यात, 6 म्हयने जाले। आतां निकते आयज फर्स्ट टायम हांव इन्स्पेक्शनाक येयलो। प्रोग्राम आहलो ते प्रोग्रामाच्या निमतान इन्स्पेक्शनूय केलें। खुबशे गोश्टी कळ्ळ्यात। आतां ह्यो विशय आहा तो आमकां डिस्कस करूंकूच जाय, जो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर हांव डेफिनेटली करतलो। आनी जर पेडणेचे जो स्टाफ आहा ऑल लागींचे खंयचे स्टाफ आहा तांकांय थोड्यांक हांगासर एडजस्ट करपाक लायता, जेणे करून ड्युटी टायम